काणयेचे नाव खिळे. बरयणार डॉक्टर एडवर्ड एल नझरेथ. सादर करता लॉरेन्स व्ही बार्बोजा. मेडिकल सुपरिंटेंडंटाच्या वाऱ्या उब उणी आशिल्ल्या कुडा भितर रिगतना पुवामाक थंड जाता तशें जालें. आस्पत्रेक आयिल्ल्या थावन सारकें पोटाक नासता अस्कत जाल्ले तिका आदल्या सांजे थावन हलटान ताप येता तशें भोगतलो. भुजार आसुल्लो पालव पांगुरच्या बरी तिणें मुखार ओडलो. थंय आपोवन व्हेल्ल्या नर्सान इंग्लिशांत मेडिकल सुपरिंटेंडंटा कडेन कितें सांगलें तें पुवामाक समजलें ना. पुवामाक थंय आपोवन हाडटना सांगाता हाडिल्लें चंदनाचें चिकित्सेचे दस्तावेज नर्सान मेडिकल सुपरिंटेंडंटाक दिलें. पानां परतून तो त्या दस्तावेजांनी वाचूंक लागलो. हो चंदना तुका कितें जाय जय? थोड्या वेळा उपरांत पुवामाक विचारलें मेडिकल सुपरिंटेंडंटान. हांव ताची बायल खालतेपणी उलयली ती. घरा कोण ना. आशिल्ल्या दोगां ल्हान भुरग्यांक शेजारा दवरून आयल्या. आमी दुबळी. पुवामान हात जोडून विनंती करचे बरी सांगलें. पळय बाये म्हणलो मेडिकल सुपरिंटेंडंट. ही सरकारी आस्पत्र न्ही. हांगा हर एकाक दुडू बरी जाय पडटा. तुज्या घोवाचें चंदनाच्या ह्या पर्यंतलेंच बिल्लस 20,000 मुख्य वता. ताका चिकित्सा दितेल्या दाक्तरा प्रमाणे आनीक 2-3 ऑपरेशनां जावंक आसात. तो खर्च म्हणटना आनी कांय 40-50,000 जातीत. ही ॲक्सिडेंटाची केस. तुवें आतां पयशे खर्च केल्यार ते तुका उपरांत कोर्टींत मेळटात. तुवें मोन करीजे. तूं आस्पत्रेचें बिल्ल बांदिनाय तर आमी तुज्या घोवाक चिकित्सा कशी दिवची? तो तिका समजोवचे पासत हळवायेन म्हणटालो. तुमी म्हाका माफ करचे धन्या. हांव दुबळी. हात जोडून म्हणाली पुवाम्मा. तितले 1000 रुपये म्हज्यान बांदूंक सादच ना. दया करून आमकां पाव. आमकां ही आस्पत्र जावची न्हय. एक फावटी हांगा थावन सुटका दिया. हांव ताका सरकारी आस्पत्रेक तरी व्हरून घालतां. पुवामान जोडिल्ले हात सुटय नासता परत दिले. तिच्या दोळ्यांच्या कोणशार दुखां उदेवन आयलीं. आळे बाये तुज्या घोवाक बरो मार जाला. दोनी पांय मोडल्यात. तकले भितर रगत किंडेल्लें. आमी फाटी मुखार करिनासता ताका एमर्जन्सी ऑपरेशन केलां. त्या वेळार आमी तशें करिनासता पयले पयशे फारीक करा म्हणलें तर तो वाचतो ना. सरकारी आस्पत्रेक व्हेल्लें तर इतल्यार तो वयर वेतो. तुवें आतां ताका सरकारी आस्पत्रेक व्हेल्यारी सारकी चिकित्सा मेळची ना. धर्मार्थ जाता म्हूण थंय व्हरून घालची. ताणें घोळचें सोड. मांद्रे वयलें उठोवंक जावचें ना. तुवें मोन करीजे. तुजे सैरे वळखीचे कोणी आसात तर थोडे रीण काड. करशिल्ले पुरो पयशे तुका फाटीं मेळटात. ॲक्सिडेंट केस. इन्शुरन्सांत बरो परिहार मेळटा. वकील बरो आसल्यार सट्टीकी मेळटात. आतां करशिल्ले प्रास चड मेळटात. दोळ्यांक दवरलें वक्ल कपाला वयल्यान मुखल्या माथ्याचेर शिरकोवन दवर म्हणलो तो. म्हाका हांगाचें बिल्ल भरूंक साथ दिसना. आमी गरीब. आमकां कोण रीण दिता? कोर्टाक आनी वकिला ससी वचूंक म्हाका शिकाप ना सायबानो. दुबळ्यांक कोण परिहार दिता? म्हाका परिहाराचे पयशे नाकात. दया करून एक फावटी हांगा थावन सुटका दिया. सरकारी आस्पत्रेंत जावचें तितलें तरी जातलें. ताणें गोळानांतल्यार ओडना. घरा आसल्यार पुरो. हांव पुणी गळोवन उतरां मुखार वचूंक जायनासतना सुस्कारली ती. पुवामाच्या दोळ्यांतलीं दुखां गाल्या वयल्यान देंवोंक लागलीं. ह्या पर्यंतलें बिल्ल तिणें बांदूंक ना आनी ती बरोवन दिल्ली वखदां सयत हाडिना. नर्सान पुवामाकी समजोवच्या भाशेंत मेडिकल सुपरिंटेंडंटा कडेन सांगलें. गायांत पू जायत आसा आनी ताका सारकी वखदां दिना तर सेप्टीक जायत म्हूण आमी सांगल्यारी ती डिस्चार्ज करा म्हूण हट करून आसा. पेशंट काल पर्यंत सारको आसुल्लो. आतां प्रेशर उणो जायत आसा. शिरांक ग्लुकोज दिवंक दाक्तरान सांगलां. मेंदवाची सूज उणी करूंक वखदां आनी फ्लुईड बरोवन दिल्लें ही हाडिना. हाडांच्या दाक्तरान सारके अँटीबायोटिक्स दिना तर पाय कातरून काडिजे पडत म्हूण सांगलां सर. तोंडांत कितेंय दिवंक नजो म्हूण न्युरोसर्जनान फरमायलां. ही नाका म्हळ्यार नीस दिता म्हूण रडटा. पेशंटाचें कंडिशन बरें ना आनी आमी कितेंय दिवंक ना सर.
ही डिस्चार्ज करा आपणा कोण ना म्हूण हट करते आसा. नर्सान आपले संकट उसारले. तें कशें उसमोडलो मेडिकल सुपरिंटेंडंट. असल्यांक कित्याक एडमीट करतात? एडमीट करच्या पयले आनी ऑपरेशनाक वरच्या पयले अंदाज बील इतलें जायत म्हूण पयलेंच कळयचें म्हूण कितले फावटी जायत तुमकां सांगिल्लें. 7 दिनांतल्यान कित्याक एडमीट करीचे? वखलां फाटीं दोळ्याचेर दवरून नर्साक पुरपुरोवन सांगलें ताणें. कॅज्युअल्टींत आरएमओन एडमीट केल्लें सर. आस्पत्रेक दाखल केल्ली सूख आपली न्हय म्हूण समजोवचें पासत म्हणाली नर्स. एमर्जन्सींत हाडिल्लें. हिचो घोव फांत्या फारार सायकलाचेर रस्तो उतरतना एक जीप मारिल्लें खंय आनी तो अवघडांत घायोवन रस्त्यार पडून आसुल्लो म्हूण सांगून कोणी दोगांनी ताका एमर्जन्सी वॉर्डाक दाखल केल्लो. तांणी अवघड केल्ल्या जिपाचें म्हूण एक नंबर दिल्लें, पूण तांणी दिल्ल्या नंबराचेर जीप ना म्हूण पुलिसांनी फोन करून कळयलां आनी तांणी सूख कॉन्टॅक्ट फोन नंबर दिल्यात. नर्सान हकीकत विवरून सांगली. एडमीट केल्ल्याचो पत्तो नाये. चिकित्से दस्तावेजां उक्तें करून पळयलें सुपरिंटेंडंटान. ते नांव आनी एड्रेस दोनी चूक खंयसर म्हणालें नर्स. आरएमओन पोलिसां कडल्यान विचार केला. भोवशा अवघड केल्ल्यानीच पेशंटाक रस्ता वयलो हांगा हाडून फोट पत्तो दिवन गेल्यात म्हूण पोलीस सांगतात खंय. ताचे जिपाचे नंबर तरी बरोवन घेतिल्लें तर जातें. आपणें अवघड केल्लेंच न्हय, अवघड केल्लें जीप त्याच जाग्यार आसा म्हूण ताणें सांगिल्लें खंय. वयल्यान गरजेची चिकित्सा दिया, आमी वचून घरच्यांक आपोवन हाडटा म्हूण गेल्ले आयिल्लेच नात. एडमीट करतना एडवान्स 1000 रुपये बांदून गेल्ले. एमर्जन्सी ॲक्सिडेंट केसींच तितलेच एडवान्स सर. तांणी शस्त्रक्रियेक परगवणी दिल्ल्यान ताका एमर्जन्सी ऑपरेशन केल्लें. उक्ते आशिल्ल्या हाडांक भायल्यान खिळे दवरल्यात आनी रॉड बसयलां. सीटी स्कॅनिंग केलां आनी क्रोनियोटोमी करून माथ्या भितर किंडेलें रगत काडलां. एडमीट केल्ल्यानी दिल्लें पेशंटाचें नांव सयत सूख सर. पेशंटाच्या बोल्सांत ताणें काम करून आशिल्ल्या कडचो पत्तो लाबुल्ल्यान पोलिसांक हिका सोदून हाडूंक जालें. आतां ही डिस्चार्ज करीजे म्हूण हट करता. नर्सान परिगत विवरून सांगली. अवघड केल्ल्या कडेन सोडल्यार हिट अँड रन केस जाता. उक्तें आशिल्लें केस फायल धांपून म्हणालो मेडिकल सुपरिंटेंडंट. आस्पत्रेक दाखल करून दावल्यात आतां आमकां तकली पडापड. अवघड केल्ल्यानीच एडमीट केलां आसतलें. हांव एमडी कडेन उलयतां. अशें आनी एक फावटी जायनाय. हांकां पातयोंक जायना. ही दुबळी तरी हुशार आसतात. सरकारी आस्पत्रेंत एमर्जन्सी चिकित्सा सारकी लाबाना देखून हांगा येतात आनी एक फावटी हुशार जातेच दुबळीकायेचो नाटक करतात. आदल्या हप्त्यान तो गावड्यांचो बिल्ल फारीक करता म्हूण गव्हर्मेंट आस्पत्रेक गेल्लो खबरच ना. तूं तिका समजय. आरएमओ वकिला कडेन उलोवं दी. मेडिको लिगल केस तो कितेंय वाट दाखयता तर पळोवया. डिस्चार्ज करिनाका, सिरियस जातना वाटेक येतात म्हळें मेडिकल सुपरिंटेंडंटान पुअम्माच्या विनंतेचेर कितेंय दया दाखयनासता. तशें दया दाखोवंक दुडू घेनासतना सुटका दिवंक ताकाय अधिकार नातलो. दुडू करचे खातीरच सेवा दिवच्या कॉर्पोरेट आस्पत्रेंत मेडिकल सुपरिंटेंडंटी एक खामेली मात्र. पुअम्माक सडीत विनंती करूंक नर्सान सोडलें ना. लोटूनच म्हणल्या बरी तिका भायर आपोवन हाडलें. म्हाका हाचे प्रास चड कितेंय करूंक जायना अम्मा म्हणाली नर्स. ह्या आस्पत्रेंत हरएकाकी पयशे भर जाय पडटात. तुज्या घोवाक हांगा हाडून फसयलां. अवघड जाल्ल्या कडेच सोडिल्लें तर पोलीस सरकारी आस्पत्रेक व्हरून घालते आनी अवघड केल्ल्यांक सोदून काडते. आस्पत्रेचें बिल्ल बरयल्ल्या शिवाय तुका आतां हांगा थावन भायर पडोवंक सोडचें बरें दिसना. नर्स कळवळोवन म्हणाली. दया कर न बाये, म्हाका तुमचो आदार. तुवें म्हाका मस्त कुमोग केली. दया करून ताका हांगा थावन सरकारी आस्पत्रेक व्हरूंक अवकाश कर न्ही बाये. हांव तुजे पांय धरतां. पुअम्मा नर्साच्या पांयांक पडोवंकच गेली.
आले तशें करिनाका, फाटी सरले नर्स. हांवें आनी कितें करियेत सांग. करचें सक्कड केलें. हाचे प्रास चड मोदें पडल्यार पेशंटाक भायर धाडलें म्हूण म्हजेर बदलाम पडोवंक आसा. सुपरिंटेंडंटान वकिला कडेन उलोवंक सांगलां. वकील असो जण येतलो. वकील एका वेळा खर्च भरता तर तुवें खंत करी जाय म्हूण ना. कितेंय रगळें जावचें नात. कोण बाये तो? पू अम्माक नर्स कितें सांगता तें समजलें ना. अळे अम्मा, ही अवघडाची केस. थोडे वकील केस तांकां दिल्यार आस्पत्रेचें बिल्ल फारीक करतात आनी उपरांत परिहार मेळटना वाडी सोमेत दवरून घेतात. तें एक चान्स आसा. हांव पळयतां. नर्सान बरवशान पू अम्माच्या भुजार हात दवरून सांगलें. पू अम्माक तुर्त जतनेच्या वार्डा भायर सोडून नर्स चंदण्णा आसल्या वार्डा भितर गेलें. चंदण्णा ते राती घरा येनातलें. पू अम्मान विशेष म्हूण घेवंक नातलें. हॉटेलांत सकाळीं च्या पार्टेची ऑर्डर आसल्यार चंदण्णा पयले राती हॉटेलांतच रावतलो आनी दुसरे दिसा सांजेर घरा येतलो. पूण दुसऱ्या दिसा सांजेर चंदण्णा बदलाक हॉटेलाचो मॅनेजर पोलिसां घेवन आयिल्लो. चंदण्णाक अवघड जावन सुक्षीम गतीर आस्पत्रेंत दाखल आसा म्हणली दुखाची खबर पू अम्माक दिल्लीच ताणी तिच्या बोबेक पांपांसेन्स जाग्यार ल्हान ल्हान गुरसुलांनी जियोवची तिची शेजारची धांवन आयिल्ली. पू अम्माक कितें करचें तिका कळीत जाल्लें ना. निमाणें 5व्यांत आनी 3ऱ्या क्लासींत शिकोन आशिल्ल्या भुरग्यांक आपणा बरीच आसच्या गरीब शेजारा दवरून हॉटेलाच्या मॅनेजरा कडेन पोरातून 500 रुपया रीण घेवन ती आयिल्ली. चंदण्णान त्या म्हयन्याचो सांबाळ पयलेंच मुंगोड घेतलो जाल्ल्यान मॅनेजर पयशे दिवंक पयलें ओपलो ना. गत आदार ना म्हूण पू अम्मान दूख आंगोळोवन धरल्या उपरांत ताणें रीण दिलें. आस्पत्रेक पावतना चंदण्णा पुरतो सनीन जावंक नातलो. माथ्याक व्हड बँडेज आशिल्ले. एका पांयाक भायल्यान लांब लांब स्टिलाचे किळे बसयल्ले आनी ते सांगाता दवरून वयल्यान रॉड शिरकायल्लो. दुसरो पांय आनी एका लोंकडाच्या साहेतींत बांदून दवरलो. दोनी हातांक ग्लुकोज चडयल्लो आनी मुता खातीर नळी दवरली. ताका पळोवन पू अम्मा हाक मारून रडोवंक लागतनाच रडल्यार भितर रावंक सोडिना म्हूण नर्सांनी ताकीद दिल्ली आनी तिणें आवाज नासतनाच रडाशें केलें. चंदण्णान 1-2 फावटी दोळे उक्ते केले पूण तो उलोवच्या गतीर नातलो. पू अम्मान ताचे गाल पोशेल्ले आनी ताच्या कानासरशी वचून कितें सांगूंक प्रयत्न केल्लें. चंदण्णाक आयकोवचें परी नातलें. 2 दिसाच्या वखदाचें फाबीत करूंक आशिल्लें. पू अम्माक आयिल्ले तक्षण तें बिल्ल आनी नव्यान हाडूंक वखदाची चीट नर्सांनी दिली. वखदाचें बिल्लच 9,500 मिकवालें. पू अम्मान आपले हाडिल्ल्यांतले 400 रुपये भरले आनी वखदां दिवंक परत दिलें. पयलेंचें बिल्ल पुर्तें फारीक केल्ल्या शिवाय वखदां दिवंक सादीच नातलें आनी तितलो दुडो भरची शाती पू अम्माक नातली. आस्पत्रेच्या नियमाखाल रिणाक वखदां दिवंक अवकाश नातलो. तिका वखदां दिली नात. पू अम्मान नर्सांकडे आड्डोस मागलो. तांणी तरी कितें करी येता. दोगां नर्सांनी आपल्या खर्चार ग्लुकोज उदक हाडून चंदण्णाच्या शिरा भितर दिलो. एका नर्सान वळखीच्या दाक्तेरा कडेन विनंती करून सॅम्पल आयिल्ली अँटीबायोटिक्स 1 फावटी पावच्या तितली हाडली आनी दिली. आस्पत्रेच्या नियमाखाल सॅम्पल वखदां तशें दिवंक आडवरलेल्यान नर्सांनी सत्राय घेवंक आशिल्ली. भुकेन आसच्या पू अम्माक वार्डाच्या मुखेल नर्सान आपल्या खर्चार आस्पत्रेच्या कॅन्टिनांत धांवन एक जेवण 1-2 फावटी च्या हाडून दिली. मुखेल नर्सानच कितेंय जाता तर पळोवया म्हणल्या आशेन तिका मेडिकल सुपरिंटेंडंटासरशीं आपोवन व्हेलें. पूण मेडिकल सुपरिंटेंडंट बिल्ल बांदिनासतना सुटका दिवचे परिगते नातलो. थोड्या वेळा उपरांत वार्डाक आयिल्ल्या RMOन पू अम्माक तुर्त जतनेच्या वार्डा भितर नर्साच्या कावंटरासरशीं आपोवन समजोवचे प्रयत्न केले.
मेडिकल सुपरिंटेंडंटान सांगिल्ले सडीत विवरावन सांगले ताका हांगा तावन डिस्चार्ज करीजे तर ह्या पर्यंतले बिल्ल तुवें फारीक करी जाय पडटले. अळे ह्या हाडांक बसयल्ल्या किल्यांकच 12,000 जातात. दाक्तेराचे आनी हेर बिल म्हणटाना तुमी घाल्ले किळे तुमी काडा, म्हजेर दया करा, म्हाका उरले बिल्ल माफी करा. हांव ताका सरकारी आस्पत्रेक व्हरतां. कोर्ट केस म्हूण म्हाका एकी कळना. हांव तुज्या पांयांक पडटां. पुअम्मा ताच्या पांयाक पडलीच. RMOक पुअम्माक समजोवंक साधना म्हणलें बोगलें. अळे अम्मा, RMO म्हणालो, हाडांक बसयल्ले किळे जाय तशे वोन काडूंक जायनात. किळे एक पावटी घालून काडिल्ले दुसऱ्यांक बसोवंकय जायनात. ते आमकां कितें धर्मार्थ मेळनात. ताका कितलें मोल आसा तें तुवें बरी जाय. तें मोल भरिल्ल्या शिवाय डिस्चार्ज सादीच ना. दाक्तेराचे चार्ज तरी विनाती करून रियायती करियेत, पूण पुरते धर्मार्थ तेय सोडचे नात. हकीकत सांगली ताणें. अण्णा म्हणाली पुअम्मा, आपले हात बेसांव मागच्या बरी दोन. दया दाखय, कशेंपुणी एक पावटी हांगा तावन सुटका दी. पयशे आसले वा रीण घेवंक जावचे परी आसल्यार हांव खंडीत हाण दितें. आमकां कोणी सैरी वा लागशिल्ली नात. ताणें हॉटेलांत काम करूंक सुरू केल्लें आयल्या वार. ताचे कडेच मागून हांवें 500 रुपये हाडिल्ले. तांतले 40 रुपये बस्साक आनी रिक्षाक दिले. आतां म्हजे कडेन वखदाक दिवंकय पयशे नात. ग्लुकोज हाडूंक म्हाका साध्य ना. ताका पेज नीस हाण दिवंक तरी म्हाका सोडा. म्हजे कडेन पयशेच नात. आमकां दुबळ्यांक हजारांनी रीण कोण दिता. उपकार करा, दया दाखय, पुअम्मा रडली. अळे आस्पत्र म्हजी जाल्ली तर हांव तुका आतांच सरकारी आस्पत्रेक पायतो आसलो. ह्या आस्पत्रेचो धनी परदेशाक भोवूंक गेला. आमी फकत सांबाळाचे मनीस. नियमाक सरी जावन चलाचे ना तर आमचें काम वेता, सांगलें ताणें. तांतलें कितलें पुअम्माक समजता ताचें गुमान नासता. आस्पत्रेचे बिल्ल बांदिल्ल्या शिवाय डिस्चार्ज करिनात. सुपरिंटेंडंटान तशें करचे परी ना. आस्पत्रेचे नियमच हे. हांव कितें करूं? वकील कितें कुमो करीत म्हूण वार्डाच्या मुखेल नर्सान पुअम्माक भरवसो दिल्लो. पूण थंय आयिल्ल्या वकिलाच्या सहाय्यकान भलतेंच सांगलें, अवघड केल्लें वाहन खंयचें म्हूण कळीत नासल्यार कोर्टींत केस फायद्याची न्हय. गाडी खंयची म्हूण कळीत नासल्यार कोणाच्या इन्शुरन्स कंपनींत परिहार विचारचो. अळे तुका वळख आसले कोणी अवघड आपणें केल्लें म्हूण ओपतीत तर तांच्या गाडयेचेर केस घालयेत. जाता तर पळय, तो म्हणालो. तो कितें उलयता तें समजून घेवचें तितली जाणवाय पुअम्माक नासली. अशें फोटी सांगून आपल्या गाडयेच्या इन्शुरन्स कंपनींत पुअम्मा बरी आसल्यांक परिहार दितले कोण आसचे नात म्हूण वकिलाच्या सहाय्यकाक कळीत आशिल्ल्यान ताणें सर्तीक आसक्त दाखयली ना. पुअम्माची गरीब परिगत आनी तिचे असहाय्यकपण समजून तिका मेडिकल सुपरिंटेंडंटा सरशी आपोवन व्हेल्ल्या वार्डाच्या मुखेल नर्साचेर उपरांत आयिल्ल्या नर्सिंग सुपरिंटेंडंटान बेजाराय उसारली. बिल्ल फारीक केल्ल्या शिवाय आस्पत्रेंत तावन भायर वचोवंक पिडेस्तांक नर्सां उत्तेजीत करतात म्हूण मेडिकल सुपरिंटेंडंटान अपवाद मांडिल्लो. हें आयकल्ल्या उपरांत वार्डाची हेर नर्सां पुअम्मा तावन पयस उरलीं. पुअम्मान आस्पत्रेक येतना दोळे उक्ते करूंक प्रयत्न करन आसलो चंदण्णा दुसऱ्या सांजे भितर पुरते मोतीविण जाल्लो. तो सगळो दीस ताका थंय थावन डिस्चार्ज करून सरकारी आस्पत्रेक व्हरूंक आपणाक साध्य ते प्रयत्न करून पुअम्मा चलवाल्ली. चंदण्णाच्या मोडिल्ल्या पांयांक एमर्जन्सी ऑपरेशन करून बसयल्ल्या किळ्यांचे मोल, स्कॅनिंगाचे बिल्ल आनी तुर्त चिकित्से खातीर दिल्ल्या वखदांचो खर्च बांदिल्ल्या शिवाय डिस्चार्ज सादीच ना म्हूण RMO उपरांत आयिल्ल्या नर्सिंगाच्या वडिलनेन तिका समजोवचे प्रयत्न केल्ले. सांज जाताना चंदण्णा निस्तेज जाल्ल्यान तुर्त जतनेच्या वार्डांत चंदणाच्या कुशीन आशिल्ल्या
आनी एका पिडेस्ताच्या स्त्रियेन शिरांक लावंक 2 बोतल्यो ग्लुकोज हाडून दिल्लो. शेफ्टीक जायन अशें दिवंक आशिल्ली चड मोलाची वखदां हाडून दिवचें तितली सकत तिकाय नातली. राती चंदनाक पळोवंक आयिल्ल्या ऑपरेशन केल्ल्या दाक्तरान वखदां सारकी दिनातल्या खातीर नर्साक जबाबदार केलें आनी रागान कितें उलोवन गेलो. दाक्तेर येवन गेल्ल्या उपरांत ड्युटेर आशिल्ले नर्स पुअम्माक दुर्सोन उलयले. चंदनाक कितेंय जाल्यार आपुणूच जबाबदार म्हूण बरोवन पुअम्माच्या हाताच्या बोटाची मोर घेतली. घरा आशिल्ल्या भुरग्याची खंत आनी सारकी वखदां दिवंक साद नासता कश्टोंच्या घोवाची परिगत. पुअम्मा कितें करचें कळीत जायनातलें. सकाळीं 1 ग्लास च्या पियेल्ले तिका राती कुशीच्या पिडेस्ताच्या बायलेन वत्तायेन जेवंक दिल्लें. देवाच्या दयेन तिका लागुल्लो ताप सुटलो. सरकारी आस्पत्रेंत धर्मात कितें तरी वखदां मेळटात म्हूण पुअम्मा जाणा आशिल्ली. ह्या पयलें भुरग्यांक भलायकी बरी नातल्या वेळार थंय वचून दाखल केल्ल्या तिका सरकारी आस्पत्रेचो अनुभव आशिल्लो. आपल्या घोवाक थंय व्हेल्यार सारकीच चिकित्सा लाबात म्हणलो भरवसो तिका आशिल्लो. चंदनाक चलचें बरी आशिल्लें जाल्यार ती सोर्या तरी ताका थंय थावन भायर व्हरती. दोनी पाय जखम जाल्ल्या आतां मोतीर नातिल्ल्या घोवाक ती कशी भायर व्हरतली. सुमार मोद्यानेर चंदनाक तपासूंक आयिल्ल्या नर्सांनी वार्डा भायर बांकार न्हिदोन आशिल्ल्या पुअम्माक उठयलें. सारकीं वखदां नासतना चंदनाची परिगत गंभीर जाल्ली. ताच्या अवघड्याच्या पांयाक जाल्लो पू कुडींत विस्तारून तो विकाळ परिगतेक पावलो. मेंदवाक सूज येवन ताचो रक्तदाब उणो जाल्लो. पुअम्मा त्या वेळारी डिस्चार्ज करा म्हूण वताय करी लागली. उजवाडटना चंदनान स्वास घेवचो रावयल्लो. पुअम्मा वार्डाचे भायर बांकार बसून हाक दिवंक रडली. कोण तिका बुजयतले नातिल्ले. थोडो वेळ जाल्ल्या उपरांत रडोन आशिल्ल्या पुअम्माक आदल्या दिसा मेडिकल सुपरिंटेंडंटा सरशी आपोवन व्हेल्ले वार्डाच्या मुखेल नर्सान भितर आपयलें. चंदनाची कूड आजून वार्डा भितर खाटयेचेर आशिल्ली. नियमाकाल तुज्या दादल्याची कूड पोस्टमार्टमाक तपासणेक सरकारी आस्पत्रेक धाडूंक आसा, ती म्हणाली. आनी थंय ताची मेल्ली कूड परत चिरून बेसां करतले. उपरांत लासूंक तुका दितले. कशें आस्पत्रेचें बिल्ल तुका फारीक करूंक जायना तशें ताच्या मेल्ल्या कुडीचो अंतीम संस्कारी तुका साध्य जावचो ना, नर्स दाक्षेवन म्हणालें. देखून तूं ताची कूड आमकां सोडून दी. आमी ती आमच्या मेडिकल कॉलेजीक धाडून दिता. थंय ती शिक्षा दाक्तरा खातीर वापरतात. आमचें बिल्ल फारीक जाल्ल्या बरी जाता आनी तुका 1000 रुपये परिहार मेळटात. कसलोच उद्वेग नासता म्हणाली नर्स. एक घडी तिकाच पळयलें पुअम्मान. आजून खाटीर आशिल्ले वोलींत माथेंगोळ धांपून दवरलेले चंदनाच्या कुडीक पळयले. ताच्या हाताक लायिल्ले ग्लुकोजाचे नळयो, पांयांचेर भायल्यान बसयिल्ले स्टिलाचे खिळे आनी रॉड इतल्यारच काण्ण जाल्ले.